जर बऱ्या भशेन पास जावंक शकना जाल्यार आमदारांक उखलून भायर काडून बजेट पास करप आनी ते बजेटान फेणीचेर पसून टॅक्स मारप आनी मागीर ताजेर फाटीं घेवप, रोल बॅक करप. पूण एक म्हाका बरें दिसता आमचे मुख्यमंत्र्याचें की तो रोल बॅक करता. So I fully appreciate the Chief Minister of Goa for rolling back anti-people decisions, and I think his national leadership should learn from it. There's so many agitations now because of CAA, NRC. They should roll that back. गोंय बरें केन्ना तरी अशें एक खूब नवें नविदाद राजकारणान आनीक नवें ज्ञान देशाच्या राजकारणान इन्क्लुडींग द एंटी डिफेक्शन लॉ हॅज कम फ्रॉम गोवा. सो तशें म्हाका दिसता आमच्या मुख्यमंत्र्याचें बीजेपीचे नॅशनल लिडरशिपीन शिकूंक जाय आनी जे एंटी पीपल जी कितें स्टेप्स तांणी घेतल्या ती तांणी आमच्या मुख्यमंत्र्या भशेन रोल बॅक करूंक जाय. ते केल्यार आमचो मुख्यमंत्री वयर वरूंक शकता. केन्ना केन्ना चिंतता जाल्यार तो आनी खंय सेंटराक मंत्री जावंक शकता. नशिबान कोणाचें कितें आहा तें सांगूंक जायना. आनीक maybe it will make all of us Goans proud. So roll back म्हणजे तें क्लियर करप, घेवप, रोल बॅक करप. तातूंत I will urge the excise commissioner to rethink. Commissioners don't rethink. They are instructed. If you can instruct them to stop our dams on the road, you should instruct them to remove the tax on penny.